कंबोरचो सरपंच बाजिलो फेर्नांडीस, थोडे आमचे 5 मेंबरूय आमचे मदीं आसात. आनीक तेच भाशेन आमचो काँग्रेसाचो साऊथ गोवा व्हायस प्रेसिडेंट बाबसाबे फेर्नांडीस, आनीक डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा काँग्रेस पार्टीचो डिस्ट्रिक्ट मेंबर बाब बर्नार्ड आंध्र. हे दोगूय भाव आमचे माचेर न्हय, कितें माचेर बसपा जाय सांगला. फोड जैत आसा. आनीक आतांच बरेच केल्ले रस्ते, बरे धांबर घालून केल्ले रस्ते परतून रोखडोच फोडपाक येता. आनी आतां उलोवपान दोग जाणां तरी म्हणला, तरी आसतना म्हजो इल्लोसो हांव सांगूंक सोदतां, कित्याक जे म्हज्या मनांतले कितें फिलिंग्स आसा ते हांवूय सांगूंक सोदतां. जेन्ना 10-15 वर्सां फाटीं असोच आमच्या गांवांतल्यान रोड फोडलेलो, आनीक इल्लीशी वाट सुद्दां दवरूंक ना लोकांक, घरांतली जे रेजिडेंट्स आसा ताका भायर सरूंक. आनी हांव जेन्ना फुडें सरलो आनी ताका कोणाक तूं घेवन विचारलें, तुमी हांगासून ही भाशेन केला, ते रोडाक वचूंक तरी इल्लीशी वाट दवरची आसली. गांवच्या वाड्यांत लोकांक खंयच्यान भायर सरपाचें हे तरी विचारले फराक. इतलें विचारलें कोण हांव तुला रस्त्यार कोत्ता अशें म्हाका ताणें विचार केलो. पूण आतां परतून हांव हें सांगूंक सोदतां, कित्याक जेन्ना रस्तो फोडला आनी रस्तो पयलें फोडलेले ते परतून ते डांबर घालपाक कितलोसो 1 वर्सा तरी कडेन हांव घातला. आनी आतां ते फोडला ते डांबरांतल्यान रोडाक वचपाक सारकी सुवात ना. आनीक थंयसर गाडी वचपाक त्या वटेन वचना, कित्याक ते रोडाची परिस्थिती हाल्लेली आसा. म्हणटच आमकांय ती रिस्क आसा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आमकां हे रोडाचेर धुल्लो जाता. जेन्ना गाडी व्हांवती झरान धांवता तेन्ना ताच्या फाटल्यान गाडी आसा त्या वेवनाक कोण येता ताका सगळो धूल आख्खो थोड्यान तोंडांत सगळ्याक वता. आनी ब्रिथींग असलो धूल ठास्ट आमी तो घेवचो पडटा. हो कितलो तेंप उरतलो तो आमकां नको. केन्ना तो परतून रिपेर करतले, केन्ना तो दामर परतून घालतले तें आमकां खबर ना. तो आमकां हेल्थाक आनी तशेंच आमच्या गाडयांकूय मार बसता. सर पयले स्वातेर हांव लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा. पाशियेंस घेवन तुमी रावले. दीस वॉज लॉंग ओवर ड्यू फ्रॉम द टायम इलेक्शन गॉट ओवर. आनी आमी गोंयभर भोंवत हाल्ले. सो फायनली आमचो बाब मोरेन वॉज गेटींग एंग्री, बाब जोसफ वॉज गेटींग एंग्री, केन्ना येता. So finally we said yes, we have to come. Today was the day, and lot of people खूबशे issues तांणी मांडले, and these issues are within the reach of being solved. हे जातले सॉल्व करपाक जाता सगळें. सो आमी ते इश्युरन्स दिला, इश्यू बाय इश्यू लोकांचे कशें सॉल्व करूंक जाता ते. प्लस तांकां एक उलो मारला that Kurtore should be out of BJP control. This is my message and request to the people of Kurtore. Any specific people problem? Yes. See, there are रस्त्यांचे प्रॉब्लेम. रस्ते फोडलेले आहा, रस्ते सारखे ना. सेकंडली अबाउट पीपल वॉन्टिंग टू सेव द लँड, ते म्हणटा कन्वर्जन जाता. जे ग्रीनरी आहा, जे तोय आहा, आमच्या बाब सरपंच बाजिलान सांगले वॉटर बॉडीज आहा, शेतां आहा, सगळें कन्वर्ट जाता वेता. आमचे लोकांक कितें उरतलें. आमचो राशोलच्या सरपंचान ही ब्रॉट अप द इश्यू अबाउट CRZ. ही घरां आहात कितले शेकड्यांचे शेकडे. बिकॉज ऑफ CRZ तांकां तो रिपेर करपाक जाय. सुमार 3-4 वर्सां फायल पेंडींग आहा GCZMA. बट तो पळय इल्लिगल बंगलो आहा ओल्ड गोवा आनी कोणाक तांकां एका धपक्यान क्लियरन्स मेळिल्ले. There is a flaw. Goans are being discriminated in their own land. And who is responsible? The person who is supposed to be the voice of the people in the assembly. The voice has been bought. Position bond kello. We will fight. Goa's rule has to come back. Kurtore was once the granary of the state. The फामाद जाल्ले कितले आमी हिस्ट्रीन पासून आयिल्ले. We have to restore that glory of Kurtore, restore the glory of Goa. एका इस्कॉलांसानूय आयिल्ले. मॅनेजमेंट हॅज टोल्ड भुरगीं आहा आमकां स्पीड ब्रेकर जाय, फुटपाथ, दॅट वी वील ट्राय टू डू इन आवर ओन MP लेड फंड. आतां एक हँडिकॅप भुरगो आयिल्लो ताका ट्रायसायकल जाय, दॅट ऑल्सो वी वील प्रोवायड. इश्यूज अबाउट कन्सर्निंग NEP,
एड्युकेशन पॉलिसी देर अ फॉल्टी पॉलिसी दे ते ऑलरेडी हांवें मांडलेले. आय वील शेअर द डिटेल्स विथ देम. सो असले खुबशे इश्यूज आयिल्ले आहा. लॉट ऑफ इश्यूज इवन इन्क्लुडींग people who are going abroad, they are facing problem. ते बाबडे जमनी विकून वेतात आनी आपणाच्या गांवांनी येवपाक तांकां प्रॉब्लेम आहा. वेदर वॉट आर द वेज वी हॅव टू अगेन एक्सप्लोर. आय हॅड प्रॉमिस्ड दॅट एंड आय हॅव नेवर गिवन अप दॅट. I will try all means for a dual citizenship. If that can solve the problem of our Goan people who have gone, if they can come back. They have gone आपणाच्या पोटाक लागून जॉब ना म्हूण कारणांक लागून गेल्या आनी त्या खातीर भायर वेतोच ते आपणा सिटीजनशीप घेतोच तांकां जमनी विकच्यो पडटा. तांकां आनी उपाय ना, घरां विकचीं पडटा. बट द हार्ट एंड सोल इज इन गोवा. सोशल मिडियाचेर गोंया जर कोण कितें गडबड करीत थंय सान होल डे दे आर देर आपणाचो हुस्को दाखयतात. They are giving calls of support. That means their heart and soul is in Goa. There are people how to bring them back or give them the right to come back when they want. So different issues are there. Panchayat. One main thing is there was a memorandum also given. This is the second memorandum I am getting from a panchayat. This time from the Sarpanch of Rashol and his body for the implementation of 73rd amendment. Ache poili amka Sau Zuzeda Ariel. थंय आमकां मेमोरंडम दिला. देन वी हॅव बीन गिवन बाय द सरपंच ऑफ कार्मोना बाय सेंड्रा. शी हॅज गिवन. आय हॅव टोल्ड लेट अस स्टार्ट अ रेवल्युशन दॅट 73rd amendment हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड इन गोवा सो दॅट द पंचायत गेट्स पॉवर. पंचायत मीन्स वॉट? पंचायत इज पीपल. लोकां मदले तांकां निवडून काडल्या. लेट द पॉवर बी विथ देम. आयज तांकां सरपंच, पंच, डिप्युटी सरपंच म्हणटा आनी पावर काडून व्हेल्ले आहा. फायल कम फॉर देम जस्ट टू सायन एंड गीव. प्रोजेक्टाचे पयशे घेतले वयर. दे हॅव बीन मेड टू सीक लायक हेल्पलेस पीपल. पावर हॅज टू कम टू देम. दॅट इक्वेशन हॅज टू चेंज. इन अदर स्टेट्स जाले. 73rd amendment हॅज बीन इम्प्लिमेंटेड. वाय नॉट इन गोवा? कित्याक ह्या सरकाराक भिरांत आहा? कित्याक पावर तांकां दीत जाल्यार दे वील बी हेल्पलेस? There are 29 disciplines which are there. रस्तो तर जाय. They have to decide. तांकां फॉल फायनान्शियल सपोर्ट तांकां. जो सरकाराक पावराचें पडलें ना. पयशे तांच्या हातान येतले. हाऊ टू युटिलायज मनी दे वील डिसायड. वेदर इट इज हॉस्पिटल, वेदर इट इज रोड्स, वेदर इट इज ब्रिजीस. So many disciplines, dairy farms, agriculture, everything will come in their hand. And that is what is 73rd amendment which Congress party under Rajiv Gandhi had envisaged. इतली वर्सां जालीं आनी तोरी तांकां हातान पावर दिना. सो दीस आय हॅव रिक्वेस्टेड लेट अस स्टार्ट अ रेवल्युशन. इट हॅज टू स्टार्ट एंड ओनली देन गोवा कॅन बी सेव्ड. बिकॉज इफ सम प्रोजेक्ट इज कमिंग, मेगा प्रोजेक्ट भायले कोण हाडटा जाल्यार एज सरपंच ही नोज देर आर पीपल आय हॅव टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट. ही वील नॉट अलाव दॅट प्रोजेक्ट टू कम. बट एक मिनिस्टर बसला पयशे घेता ताका पडोंक ना. तरी पडो पाड. तांच्या MLAक आमी we have taken care of him. He cannot. Today, why you cannot take care? Why a MLA does not talk? You tell me. Why MLA cannot talk? Why his mouth is shut? तुका निवडून हाडला खंयचो MLA जावं. निवडून हाडला प्रश्न मांडपाक, गांव सांबाळपाक, लोकांची उदरगत करपाक, लोकांचे कितें प्रश्न आहा, प्रॉब्लेम आहा ते मांडपाक असेंब्लीन. Then why an MLA, any MLA is white? I have seen Bob Elton